altrettanto fortunato. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು.
सर्वांग मोठी बेस्ताची शुभाशय पटोवन आयच्या संभ्रमात मोगाचं स्वागत पटयता. आता आमी बाळो पुजेचे चेडेन आनी देवान आमकां बोळ केली नवरी गणशी घेवन ज्योती सर्कल आता लूदमयेच्या द्रव्यात उत्सवान गेल्या.
ತಾಯಿ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಜನನದ ಮಹೋತ್ಸವ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳ ತಾಯಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕಿನ ಮೂಲ ಆಧಾರವೇ ಮಾತೆ ಮರಿಯ. ಕಾರಣ ಊರಿನ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಬಹಳವನ್ನು ಎಸಗಿದ ಮಾತೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮಹಾಮಾತೆ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪುತ್ರನಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಣುವ ಆ ಮಾತೆಯ ಜನನದ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು या वर्सा आमकां सगळ्यांकी जायपूर तो पावस येयला. पावस इल्लो चडच जालो. भुरग्यांक आमच्या 11 रजा मेळ्ळ्यो आनी ताचो फळ ताणें आतां मुखल्या शेनवाराच्या दिसांनी फाटीं दिवंक आसा. आनी ह्या पावसा वेळार देवान आमची भुमी फळां बरीत केल्या, बरें बेळ्ळें आमकां दिलां. ह्या खातीर देवाक अर्घ आमी दिवया. आज हें नवें बेळ्ळें एकूटाम जावन इगर्जेंत तशेंच आमच्या घरांनी सांगाता जेवता आसतना जे देव आमच्या कुटुंबांचेर सगळ्या आमच्या फिरगजेचेर आनी ह्या नव्या बेळाचेर आशिर्वाद घालून दी मागया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुजी सृश्टी तुका वाकणटा. तिचे संगी मेळून आमी तुज्या सारक्या आनी रुपाची जावन रचलेली मनशां तुका दिनवासतां. आमकां तुवें रचून दिसपडतो ग्रास लाभोवच्याक ही पृथ्वी आमच्या हातांत घाल्याय. ती वसोवन दिसपडतें गांभीर काडलेल्या वावटीक फळ जावन लाभलेल्या ह्या नव्या भाताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे नवें बेळ्ळें तांदूळ आज आमच्या कुटुंबांत तशेंच हांगासर आमच्या देव तेंपलांत सांगाता सेवता आसतना आमचे मदलो माया मोग वाडोवन दी आनी संतोश सोडोवन दी. भावार्थान आनी मोगान एक जाल्ली आमी आमच्या माये बराबर एक दीस तुजें सासणाचें सूख भोगीशें कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. फाटल्या 9 दिसांनी नवे नामरिपांत मोरये मायेंतय आमचो मोग आमी व्यक्त केला. फुलां हाडून तिका आमी मान केला आनी खंडी जावन आयच्या दिसा ह्या तिच्या जल्मा फेस्ता दिसा एकूटाम जावन ही फुलां तिका आमी अर्पिव्या.
पुन्हा अर्पित असताना आमचेच जिवीत एका भेटोवया तिचो आशीर्वाद तिच्या पुतलाक स्वामी या नव्याना वेळार मागया गावया मोरयेक ओगळशिया Sodo sargaras temporu morie ogolsia morie ugefu bosobit Parsali petai maye uzo Jesucha mogaso morie ogolsia morie Magondi niskalpon Maimatau Barata Morie Ogorsia एकमेकाचे माते आणि बुजा नितळ करात सकळीनान मिसावळात तुमकां कश्ट जातात एकमेकाचे माते बुजां पडयात नितळ करात तीन मान मोरयो सदांच्या बरी आजी आमी म्हणया आमच्या कुटुंबाचो उडास करया कुटुंबा खातीर मागया सांगाता नमान मरिये कृपेन बरोले समी तुझे संगाता स्त्रियामी तुझ आणि सदैवी फॉल्ट तुझे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता नेमच्या मरणाचे कळीन आमेन नमान मरिये कृपेन बरोले समी तुझे संगाता स्त्रियामी तुझ देव आणि सदैवी फॉल्ट तुझे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता नेमच्या मरणाचे कळीन आमेन नमान मरिये कृपेन बरोले समी तुझे संगाता स्त्रियामी तुझ देव आणि सदैवी फॉल्ट तुझे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता नेमच्या मरणाचे कळीन आमेन आमी सगळ्यांनी देव मंदिरांत संगाता मेळचे चेरली पयलेंत वरचे ना जाल्यार आमी पुढच्या वार कश्ट जाता कणशी काणगेले गुरकार आनी देवस्तुती सुलोवन वतानी तांणी मात्र पोटी घेवन रावचें थंय आमी पुढच्या वांग्या चेरल पयलेंच भितर वरात आनी उरले सकडी भितर सकडांनी भितर बसूंक प्रयत्न करचें जाय तितलो गो आसा कदलां आसात थँक्यू ಅದಿರಲಿ ಇರಲಿಯಪ್ಪ ಹಾಂ ತೆಗಿದ್ದೀರಾ ಆಯಿತು ತೆಗೀರಿ ಆಯ್ತು ಆಯಿತು ಒಯ್ ಬಿತ್ತರೋಟ ಬರ ನಕ ಬಿತ್ತು ನಕಮ್ಮ ಹಾಂ ಬಿತ್ತದ್ದು ಒಯ್ ಒಯ್ Dugning paus nandal, oi, paus nandal ikut tu beri. Mana jalan lagi? Thank you. Kalah le, nan, tiga di, nan, angkat sang, angkat di, bos, nan jalan lagi. Sama saja itu kau baik. Bos, ini baik. Mana lobby pian itu ramai, oi.
又当对我。你啥当就对没送嘛对。Serva
तुझे घरी पावल्या लाना ओढा सर्वा कुटाम जाऊन जमल्या बली भेटो ऐदा पाठो तुवे केल्या उपकारा बली भेटो ऐदा पाठो तुवे केल्या उपकारा बाबा बहिणीनो हे फेस्ताचे संभ्रमीक मीस तुमचे खातीर सगळ्या फिर्ज कुटुंबा खातीर आमी भेटयता ह्या फेस्ताक 97 मोडदोम आमकां मेळ्ळ्यात त्या मोडदोमगारां खातीर जावन आसा ह्या फेस्ता वेळार जायत्यांनी तांचें बरें मोन जावं पयशां रुपार वा सेवे रुपार आमकां दिल्लें आसा तांचे खातीर आमी भेटयता सांगात आस ह्या मिसाक थोड्यांनी दिल्ली इरादे आसात अर्गां जावन मीस दिलां प्रेम प्रकाश डिसोजा आनी कुटाम सा अंतोन पयलो वडो अर्गां जावन मीस दिलां गुरकार आनी वाड्या घरां सा अंतोन दुसरो वडो अर्गां जावन मीस दिता ऑल्विन डिसोजा आनी कुटाम नित्यादर वडो अर्गां जावन मीस दिलां सुनील मस्करनस आनी कुटाम सा ब्रिजीत वडो तशेंच अर्गां जावन मीस दिता रोनाल्ड आनी रॉयल गोन्साल्वीस सा ब्रिजीत वडो ह्या सर भाव भयणीच्या इराद्यां खातीर आमी मागता आसतना आमच्या खातीर विशेशान आमच्या कुटुंबाचो उडास करया आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसूं आमकां कॅनरा क्रिस्तांवांक मोंती फेस्त एक संभ्रमाचें फेस्त आमच्या मालगड्यांत हांव देवून आयिल्लें एक अपुरबायाचें दायज आमचे कुटुंबांत इतली घट्ट आसा जाल्यार कारण एक आमी आचरण करचें हें मोंती फेस्त आनी आमच्या कुटुंबांत रास करची बागेबंद अहंकार मरी इंग्लिशांत एक उतर आसा The beads of the rosary are more powerful than the bullets of the gun. कोंताच्यो मुणयो बंदुकेच्या फारांपरास त्यो बळादीक आज आमची कुटुंबां इतलीं घट्ट आसात बरीं आसात कारण मोरये माय आनी मोरये मायेचो तेर्स एका दिसा आमच्या कुटुंबांत आमी तो म्हणल्यान देखून वाजबी ह्या आमच्या सर्गींच्या आवयक आयचे दिसा तेच्या जल्मा फेस्ता दिसा दबाजान तिका आमी मान करचें तिका तिचो आदार मागचो तिची शेकाय आमी मागची आनी तिची शेगूण आमच्या कुटुंबा जिवितांत आनिकी फुलोवन येवच्याक आमी आशेवचें आनी परातोवचें तर ह्या सर्व इराद्या सोवें हें संभ्रमीक बलिदान भेटोवंक फुडें सरया आनी विशेशान ह्या मिसाक आमी आमकांच तयार करता आसतना कुटुंबा जिणे विरोध कितेंय वायट आमी करून आसाव तें सोडूंक कृपा मागया आनी त्या खातीर देवाचें बोगसाणें आमी विसारया सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्पक वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयण्यांनो म्हजो विनवसार सांगता मनाची कन्नाडां विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच ओंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्प दुवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, आमच्या सोडवंदराक मनशा सैंब दिवचे खातीर अगणित जाणवायेन आनी मोगान भाग्यवंत अवकार मरयेक तुवें जल्मा हाडली. वो तिसो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता. तुवें विंचून काडलेल्या जेजूच्या आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन बावार्थान बरवशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसा सर्वेस्वर म्हणटा, पूण तूं बेतलेहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळयां मदें तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेलीचेर राजवट चलोवचो आसा तो. म्हाका तुजे तांव जल्मतलो, ताचो आरंभ न्हय आतांचो, बगार भोव पुर्विल्ल्या काळाचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्वर तांकां सांगतलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेले तशी परतून येतले. सर्वेस्वरचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तरी तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेदना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या सिमापर्यंत पावतली आनी तो शांती जातलो. आसिरियागारांची आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाल वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतले. ते तलवारीन आसिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतर हें. स्तो
सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू क्रिस्ताची वंशावळी. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राम असो, अब्राम इजाक असो बापय, इजाक जाकोब असो आनी जाकोब जुदा असो आनी ताच्या भावांचो बापय, जुदा फेरेस असो आनी झेराचो बापय, तामार तांची आवय. फेरेस एस्रोन असो आनी एस्रोन आराम असो बापय, आराम आमिनाबादचो आनी आमिनाबाद नावासोन असो आनी नावासोन सालमोन असो बापय, सालमोन बोआज असो बापय, राब ताची आवय, बोआज ओवेद असो बापय, रूत ताची आवय, ओवेद येस्से असो आनी येस्से दावीद रायाचो बापय, दावीद सालमांचो बापय, उरियाची बायल सालमांची आवय, सालमांव रेहबामाचो आनी रेहबोम आबियाचो आनी आबिया आसाचो बापय, आसा योसोफासाचो, योसोफात योरामाचो आनी योराम ओसियाचो बापय, ओसिया योतामाचो, योताम आकाजाचो आनी आकाज इजकियाचो बापय, इजकिया मानासेचो, मानासे आमोसाचो आनी आमोस योसियाचो बापय, योसिया येकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापय. तांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवाक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाच्या बंदडे उपरांत येकोनिया शालतियालचो आनी शालतियल येरुबाबेलाचो बापय, येरुबाबेल अबयूदाचो, अबयूद एलियाकिमाचो आनी एलियाकिम आजोराचो बापय, आजोर सादोकाचो आनी सादोक आकिमाचो आनी आकिम एलियूदाचो बापय, एलियूद एलियाजराचो आनी एलियाजर मातनाचो आनी मातन जाकोबाचो बापय, जाकोब जुजेचो बापय, जुजेची पतीण मोरी आनी मोरयेंतान जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवन मनीस, तरी मोरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीण म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. तेका पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्या प्रवाद्या मरिपात सर्वेस्परान म्हणलें तें, एक अवंकार चली गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. देवाचें उतर ये.
वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय आनी मोरये माये थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, तुमकां सगळ्यांकी संतोश भरीत दादोसकायेचें आनी संभ्रमाचें मोंती फेस्त मागता. आनी आयचें फेस्ताचें आचरण आमची अरियेकल्याची कुटुंबां ती बरवशाची बिडारां जावच्याक एका रितीन आमकां आदाराचें जावं दी म्हूण आमचें मागणें. आयच्या फेस्ताचो विशयी मोरये मायेचें जिवीत बरवशाची कुटुंबां बांदूंक प्रेरण. मोरये मायेचें जिवीत बरवशाची कुटुंबां बांदूंक प्रेरण. आयचे दिसा 4 संभ्रम आमी चलोवन व्हरता. एकाच दिसा 4 संभ्रम. पयलो संभ्रम मोरये मायेचें जल्माचें फेस्त. देवस्तुती वर्सांत तेगांचें फेस्त तांच्या जल्मा दिसा आमी आचरण करता. पयलें आसा जेजूचें जल्मा फेस्त डिसेंबराच्या 25 तारखेर. दुसरें आसा जुआंव बावतिसाचें जुनाच्या 26 तारखेर. आनी आयचे दिसा भाग्यवंत ओंकार मरयेचें जल्मा फेस्त. देखून हो पयलो संभ्रम आयच्या दिसा. दुसरो संभ्रम नव्या बेळ्या असो. प्रतवेन दिल्ल्या फळां खातीर देवाक अर्गां दिवचो दीस. तिसरो संभ्रम कुटुंबाचो एकठार जेवणां मरयेपात परगडचो दीस. आज पळय आमी कुटुंबाचे सांदे सक्कडी सांगाता नवें जेवता आनी आमच्या कुटुंबाचो एकठार आमी पासारता. आनी चवथो संभ्रम जावन आसा चली भुरग्यांचो दीस. ह्या 4 संभ्रमाचे परबी तुमकां पाठयता. पूण म्हजो नियाळ एका विशयाचेर तो दिवंक कुशी व्हरता आनी तो जावन आसा आमची कुटुंबां बरवशाची बिडारां जावन घट करया. आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराकच आमी या आनी थंयसर खंडीत जावन हो संदेश आमकां आनीक चड स्पश्ट तरान मेळटलो. हाचे पयले वाचप मिका प्रवादेच्या पुस्तकांतलें. अनित आनी भ्रश्टाचार बरोवल्या त्या वेळार मिका प्रवादी जुदांत देवाचें उतर तो परगट करता. सोडवणें क्रिस्ता पुर्व 8व्या शतमानांत ताणें तसो मिसां वावर केल्लो आसा. आनी ताच्या तेंपार जुदाची ती राजकीय परिस्थिती विशेश तरान बिगडल्ली. उत्तराचें समारिया येदोळूच आसिरिया घरांच्या हातांत तें आसलें. दक्षिणा जुदा प्रांताकी व्हड आपाय आसलो. बायलो आपाय मात्र न्हय थंयसर भितरलो आपाय तो सोडून आसलो. आमी पळयता जुदांत दाविदा उपरांत राजवडकी केल्ले खंयचेच राय ताणें बरेंपण केलें ना. बदलाक ताणें वायटच केलें. दुबळ्यांचें शोशण जालें, भ्रश्टाचार सोडलो आनी बॉम्ब्या पुजा थंयसर वाडुली. आनी असल्या त्या परिस्थितींत आमी पळयता देव एका नित्यवंत रायाक उपजयता म्हूण आयच्या पयल्या वाचपाक सांगता. आनी खंय तावन तें बेतलेमाच्या त्या एफ्रातावन. आनी तो खऱ्या गवळ्या परी लोकांची जतन घेतलो, पदकाच्या मुळाचो नाश करतलो. ही जावन आसा उतरां आयच्या पयल्या वाचपाची. आनी आमी पळयता देवान केल्ली ही बसावणी जेजूच्या 8 शतमाना पयलें ही बसावणी जारी जाता मरयेपात. तिचे मरयेपात मनशा कुळाचो सोडवंदार इमॅन्युएल बेतलेमांत तो जल्माता. आयच्या सुवार्थेक आमी वता जाल्यार जेजूची वंशावळ आमी थंयसर पळयता. पूण ही वंशावळ उणेपणां आनी गोंदळां मदें आमकां एका रितीन बरवसो दिवची तसली. आयच्या वांजेलांत 2 भाग आसात. पयलो भाग जेजूची वंशावळ आनी दुसरो भाग जावन आसा जेजूच्या जननाची कळोवणी. ह्या दोनूय भागांत थंयसर बरवसो आमकां स्पश्ट दिसता.
पयलें जेजूच्या वंशावळींत आसची फकत नांवां म्हूण आमकां दिसूंक पुरो ती वाचूंकय आमकां इल्लें कश्टांचें आयकूंकय आमकां नाकात आमचेंचें आसा ही फकत ही नांवां म्हणून पूण भाव भयणीनो अरियेका नांवा फाटल्यान एक व्हडली काणी आसा अरियेका नांवा फाटल्यान एक व्हडली चरित्र आसा अरियेका नांवा फाटल्यान थंयसर देवाचें स्वपान आनी देवाचें योजन आमी पळोवप येत जर आमी चरित्र वेता जाल्यार कशें देव ताचें सोडवणेचें काम जेजूच्या त्या वंशावळे मरिपात करनासलो हें स्पश्ट आमकां थंयसर दिसता ह्या वंशावळेंत आमकां भाग्यवंत बरीं मनशां मेळटात ह्या वंशावळेंत कोटी मनशां आसात वा पाड मनशांय आसात ह्या वंशावळेंत व्हडले व्हडले राय आसात सांगात आसा ह्या वंशावळेंत सादी व्यक्ती आसात साद्यो स्त्रियो आसात निमाणें जेजूचें मनशा कुळाचें सोडवणदाराचें नांव आमकां मेळटा आंतली थोडीं नांवां जावं पुरो तामर बेर्शिबा असल्यांक आमी पळयता आसतना देव कशें अस्कत मनशांक विंचता नांव फावो आसल्यांक विंचता आनी तांच्या मरेपात आपली मात कार्यां करता हें म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता पाताक जावं पुरो उणेपण अपूर्णता आसल्या परिस्थितींत सोडवण कशें तो लाभयता म्हणलो तो संदेश हांगासर आमकां मेळटा ह्या सुवार्तेचो दुसरो भाग तो जावन आसा जेजूच्या जल्माचो जुजे एक नितीवंत मनीस आनी मरी ती गर्भेस आसा म्हूण कळलेंच मरयेक सोडूंक तो चिंता पूण मरयेक कसलेच अपकीर्त घडोवंक नसो आनी मरयेचें मुखलें जिवीत कितें जायत असल्या एका गोंदोळांतय तो आसलो समाज कितें म्हणत मरये विशयान आनी आपणा विशयान ती कितें म्हणत असल्या एका गोंदोळांत तो आसलो पूण देवदूतान ताका संदेश दिल्या उपरांत एका रितीचो नवो बरवसो जुजे थंय उपजाता अशें इमॅन्युएल जुजेक ताच्या नकारात्मक चिंतपातावन ताच्या गोंदोळांतल्यान ताका भायर हाडटा आनी असो इमॅन्युएल सगळ्या मनशा कुळाक तांच्या पातकाच्या गोंदोळांतल्यान भायर हाडटा हो संदेश सुवार्तेच्या दुसऱ्या भागांत आमकां मेळचो तसलो भाव भयणीनो ह्या वाचपा बराबर आमी मरयेचें जिवीत आमी पळोवया ती जावन आसा बरवसो दिवची व्यक्ती मरी माय आमकां बरवसो दिवची तिचें जिवीत आमकां एक बरवशाचें पैण पयल्यान आमी पळयता बोडव्या घबरियेलीन तिका बरी काबार हाडल्या वेळार ती भियेली पण आमी पळयता ती बरवसली हें जावन आसा मरयेचें वर्तेपण एलिझाबेथीची भेट तिणें करता आसतना ती विस्मीत पावली पूण त्या वेळार ती बरवसता तिचो बरवसो पळया आपल्या एकल्याच पुताक प्रसव जावंक थंयसर खंयसरी जागो नातल्या वेळार ती कश्टाली पूण त्या कश्टां सांगाता बरवसो तिच्या जिवितांत आसलो तेन्नांत आपल्या बाळकाक थंयसर भेटोवंक गेल्ल्या वेळार सिम्यावची ती उतरां भिरांकूळ उतरां ती एका दारी भाशेन तिका तोपली कंगालती जाली पूण तिचो बरवसो उणो जालो ना आनी निमाणे आमी पळयता आपलो एकलोसो तरणाटो पूत त्या रितीन नालिसायाचें इनपणाचें आनी क्रूरपणाचें कुर्साचें मरण मरता आसतना खंडेसान मरी रडली दुकान बुडली पूण तिचो बरवसो केन्नाच तो नपय जाल्लो ना देखून मोरी जिवितांत अरियेका निराशेच्या संदर्भार ती देवाच्या येवजणेक संपूर्ण तरान शरणागत जाता देखून पवी सभेन मोरयमायेक बरवशाचें प्रतिरूप कोण नेकेत्र आनी बरवशाची आवय म्हूण आपयल्या आवडा सवरा कसले एक बिरुदां ती जावन आसा बरवशाचें प्रतिरूप ती जावन आसा एक बरवशाचें नेकेत्र ती जावन आसा बरवशाची आवय आनी दुसऱ्या वातिकान सभेचें दस्तावेज जनांगाचो उजवाड लुमेन जेन्सेम ह्या रितीन म्हणटा मेरी इज ए श्युअर सायन ऑफ होप अँड सॉलेस फॉर ए पिलग्रीम पीपल ऑफ गॉड कसले उतरां पळय इंग्लिशान मेरी इज ए श्युअर सायन ऑफ होप अँड सॉलेस फॉर द पिलग्रीम पीपल ऑफ गॉड पापा बेनेडिक्ट 16 ताची उतरां अशीं आसात मेरी द स्टार ऑफ होप मोरी जावन आसा बरवशाचें नेकेत्र म्हणून असो तूं म्हणटा मेरी द मदर ऑफ होप मोरी बरवशाची आवय देखून भाव भयणीनो आज आमच्या कुटुंबा जिवितांत मरयेक आमी सकड नियाळ्या
आनी मरये पात आमच्या कुटुंबा जिविता गरज अशें प्रेरण आमी घेवया. जर मरयेक अरयेका दिसा म्हज्या कुटुंबांत हांव नियाळटां तिचें प्रेरण हांव घेतां खंडीत जावन म्हजें कुटुंब बरवशाची मेटां कोडूंक शकतलें. दुसऱ्यान आमच्या कुटुंबांत कंतीक बेजारायक विरारायक थंयसर जायत्यो संगती आसात, कंती आसात, दुखी आसात, बेजाराय आसात. आनी असल्या वेळार आमी उडास दवरया हें सगळी मरयेनी तिच्या कुटुंबा जिवितां सोंसलां. आज कितें आमी सोंसता आमच्या कुटुंबा जिवितांत तें मरयेनी तिच्या कुटुंबा जिवितां जायत्या मापां सोंसलां. देखून ती आमकां आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी कितें कश्टांचें भोगून आसा पळया तें अर्थ करूंक ती समजता, ती सकता आनी आमचे कश्ट ती स्विकार करून जेजूक भेटोवंक ती सदांच तयार. तिसऱ्यान बेतलेमाच्या एफ्राता कुटुंबा परी आमची कुटुंबां ल्हान शुल्लक इनसिग्निफिकंट जावंक पुरो. बेतलेमाचें एफ्राताचें कुटुंब पळया तें ल्हान कुटुंब देवान बसावणी केल्लें. आज म्हजें कुटुंब तशेंच ल्हान तें कुटुंब जावंक पुरो, शुल्लक जावंक पुरो, पूण तें वर्तें करूंक देवाक वेळ लागचो ना म्हणलें उडास दवरया. चवथें वांजेलांतल्या वंशावळींतल्या कुटुंबा बरी आमचें कुटुंब परिपूर्ण परफेक्ट आसचें ना. जेजूचें वंशावळ खंडी जावन ती परिपूर्ण नातली, परफेक्ट नातली, पूण देवाक आमच्या कुटुंबाक तारण चडवून हाडूंक आनी आमचें कुटुंब बेसावाचें मंदीर करूंक वेळ लागचो ना. म्हणजे कुटुंब आज इम्परफेक्ट आसूं पुरो, कितलेंय उणेपण आसूं पुरो, पूण असलें म्हजें कुटुंब आज तें बरें करूंक देवा खंडी जावन वेळ लागचो ना. देखून आमी बरवसो सणसो नाका. मरियमाची ससाई सदांच आमी मागया. बरवश्यान बरलेलें कुटुंब बांदूंक तिची देख अरयेका दिसा आमी घेवया. ह्या फेस्ता वेळार एक होमवर्क तुमकां दिवंक हांव खोशी व्हरतां. मान्य केलो आसा, करशात गी. तुमी करता जाल्यार मात्र सांगता, नाजाल्यार सांगिना. एक होमवर्क करतात गी. आयचे दिसा तुमकां वेळ मेळचो ना, पूण ह्या मुखल्या एका हप्त्यांत हें करूंक प्रयत्न करात. तुमच्या कुटुंबांत आसच्या सांद्यांची तुमी हें पट्टी करी जाय. अरयेकल्याचें नांव बरोवचें एका शिटीर जावं बरो लाजरस डिसोजा. ताच्या उपरांत बसा आनी नियाळ करा. कसले परत गूण ताचे लाजरसाचे आसात. अरयेक गूण ताचे गूण, ताचे क्वॉलिटीज एका फाटल्यान बरया. ताच्या उपरांत तें बरोवन जाल्या उपरांत मागीर सेर्पीन डिसोजा तिचे बरोवचें. अरयेका सांद्याचे तुमच्या कुटुंबांत आसल्याचे बरे गूण मात्र बरे गूण बरयात एका पानार. आनी बरोवन जाल्या उपरांत ह्या हप्त्यांत एका हप्त्या भितर प्रयत्न करात त्या त्या व्यक्ती सांगाता बसूंक. जावं बरो तुजो पती वा तुजी पतीण वा तुजो पूत, तुजी धूव बस ताचे सांगाता. काल बरयलां पळय ताचे विशयान वास. दुसरें कांय करचें नाका, वाचल्यार बरो तुवें. ताचे सांगाता बस हळे पोता हळे तुज्या गुणयां तुज्या जिणयांत हे पुरा गूण हांवें पळयल्यात. वास. ताच्या उपरांत इतल्यान सांग. इंग्लिशान जाल्यार अशें संगीत आय लव यू, आय एप्रिशिएट यू, आय एम विथ यू. कोंकणीन जाल्यार हांव तुजो मोग करतां, हांव तुजे थंय संतोश पावतां, हांव तुजे सांगाता आसा. हें करूंक प्रयत्न करात. आनी तुमी पळयतल्यात तुमच्या कुटुंबा जिवितां जावची अजापां. खंयच्योय सुखी वस्तूंचे नाकात, कितेंय उणेपण सांगचें ना. कितें बरें आसा कुटुंबाच्या सांद्यांतय बरोवन घालात आनी सांगा आळे बा तुजें थंय हें पुरो हांवें पळयलां सांगात. आनी तुमी पळयतल्यात हें केल्ल्यान वा तसलें उक्तें मोन तुमी दाखयल्यान तुमच्या कुटुंबा जिवितांत जावचें तें अजापां, अद्भुतां. प्रितिया सहोदरा सहोदरियरे, ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಜೀವನ ವಿಶ್ವಾಸಭರಿತ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಜೀವನ ವಿಶ್ವಾಸಭರಿತ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಅವರು ಏನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ.
ಈ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವುದು, ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 4, 5, 6 ಮಂದಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬರೆದು ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಡ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗಂಡ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಓದಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಅದನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸದಾ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಇರುವೆನು. ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವಾಗ ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಆಮೆನ್. उभी रावया. बाबा बहिणीनो, आयच्या या बागी दिसा खंडीत जावन सर्वेस्पर देवा मुखार आमची मागणी उबारची वाजवी. सकट आमची मागणी, आमच्यो गरजो ह्या बाबार्थाच्या प्रार्थना मरीपात सर्गी बापाक आमी भेटोवन दिवया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाळा बापा, पबी सभेच्या सर मुखेल्याने तांचे ताब्यात दिल्ले सगळे ख्रिस्ती परचेक मोरये मायेची शिकोवंक तांचे भक्तीपण सांबाळूंक आनी ह्या मुखान जेजू थंय आमकां व्हरूंक तांचेर आशिर्वादाचो शिवोर वत म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. समाधान आज राज करीशे दुस्मान काही राग मोस पयस करून बसडली कुटुंबा लागी हाडून गुरुवशाची कुटुंबा बांधून तुझे प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या फिरगेजाच्या भुरग्यांनी आणि युवाजनांनी मोरये पडी देवाची कुशी तांच्या जिणेन समजून त्यागाची आणि सॅक्रिफिसाची जिणी जियोंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. एवकरिस्ताच्या मेसाबवारी जमलेल्या आम्ही सोमेस्तांनी मोरये मायेच्या प्रेरणानं बुरवशाची कुटुंबा बांधून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. ಕರುಣಾಭರಿತ ತಂದೆಯೇ, ಸದಾ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ವರದಾನಗಳಿಂದ
ದುಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ತಾವು ಪಡುವ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ನಾಶವಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ನ್ಯಾಯವಾದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. Jesucha nawan Bapa, himagwi kertau Tuka. मौनपणी आमच्या कसकी गरजां खातीर मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुजे समोर आमी दवरली आमची मागणी दयेन तूं स्विकार कर. आमच्या वैयक्तीक जिवीत, आमच्या कुटुंबा जिवीत मरये भशेन बरवशाचें करूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
बापा बाबा बहिणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेत आमच्या नेत्या सभेच्या आदाराक सरेस्पर मानून घे. बो मोगाळ बापा, व्हडा मोगान अवकारेच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें अवकारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तसो तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर बांदपासांतले निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करतांव तें आमच्या जिणयेचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो. हे आमी मागतांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्षावी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोंती मायेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणतां, तुका वंदितां, तुजी किर्ती परगडतां. आपल्या अवकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. वैभवात उसळगी तुका जय जय जय. उसळगी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उसळगी तुका जय जय जय. उसळगी तुका जय जय जय. बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा, कित्याक तुजे येता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन
सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती जावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ बेटोणी करच्याक एक काश्या परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्यास पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पतकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गोट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अद्रेकता. बापा, आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या अनंत बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडून घेतल्या तिचेर आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोबें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटिल्लें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवन अवकार मुरयेच्या तुज्या बगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस भक्त संगता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणी सादर आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी ताळून फोव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियाव आमच्या भगवन बाप्पाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बाप्पाच्या संगता पवी सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मुनियरा बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे पयचे संगाती ह्या संवसारांत वाटसरे तुज्या पवी सभेक भोंवडात आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे वचेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी तुजी इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक
मै पसान तुज्या राजांत घे ते आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे वदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. तियास जेजू वरवीं तियास जेजू सांगाता तियास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सोबागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावोना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀನೇ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಬೆಳಕು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಬೆಳಕು ನೀನೇ. ನೀನೇ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀನೇ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಲಿ, ಮನದಾಳದ ಮಾತೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಲಿ. ಬದುಕಲ್ಲಿನ ಏನಾದರೂ ನೀನೇ ಪ್ರಭು, ನೀನೇ ಪ್ರಭು. ಬಲವಾಗಲಿ ನನಗೆ ಬಲವಾಗಲಿ, ನೀನೇ ಪ್ರಭು, ನೀನೇ ಪ್ರಭು. ಭುವಿ ಜ್ಯೋತಿ ನೀನೇ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀನೇ ದೇವಾ.
ಸುಸ್ವರವಾದಿನಿ. ಶ್ರುತಿ ಸೇರಿಸಿ ಲಯವಾಗುತ್ತಾ ತಾಳ ಮಿಳಿಸುತ್ತಾ ಸುಸ್ವರವಾದಿನಿ. ಬದುಕೆಲ್ಲವೂ ಸಂಗೀತವೇ ಮಗರಿ ಸರಿ ನೇರೇನಿಸ ನನ್ನ ರಾಗನಿ ನನ್ನ ಗಾನನಿ. ನೀನೇ ಸ್ವರ ನೀ ಸುಸ್ವರ. ಭುವಿ ಜ್ಯೋತಿ ನೀನೇ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀನೇ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಬೆಳಕು ನೀನೇ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಬೆಳಕು ನೀನೇ. ಭುವಿ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀನೇ ದೇವಾ. ಆ, ಆ, ಆ. Kartu sobavurta somia aichaya bagi disa dinlashi monan tuka harsita arga tuka spartaita. dinlashi monan tuka harsita arga tuka spartaita. Kartu sobavurta somia aichaya bagi disa dinwashi mona tuka harsita arga tuka spartaita. dinwashi mona tuka harsita arga tuka spartaita. Diljaj sabar kurpideni kakor din keli supajini. Mukti loy kastancha disani burun sunto samcha karzani. Kartu sobavurta somia aichaya bagi disa dinwashi mona tuka harsita arga tuka spartaita. dinwashi mona
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आईच्या दिसा जल्माल्ली बागेवंत अवंकार मरी अख्ख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सोडवण्याचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाका वायनाच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेगून सोदूंक बावाडतान ताका आपलो सोडवंदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदांकाल जियोंक समेस्त मनशां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. तकली बगोवन ओ संभ्रमीक आशिर्वाद घेवया. भाग्यवंत अवंकार मरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. अवंकार मरये उद्देशी जिविताच्या रस्त्याराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरो. आज अवंकार मरयेच्या जल्मा परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमचे काळजां भरून आनी आमच्या अवंकार मायेच्या मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडकार. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಯಾಜಕರು, ನಾನು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಯಾಜಕರು ಫಾದರ್ ಆಸ್ವಲ್ಡ್ ಲಸ್ರಾದೋ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಹೊಸ ತೆನೆಯ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಏಕತೆ ವೃದ್ಧಿಸಲಿ, ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. तुमकां सगळ्यांकी संतोष भरीत मोंती फेस्त कोंकणींत उलयल्यार आनीक चडी तुमकां रुचतलें. हें कुटुंबाचें फेस्त संतोषान दबाजान आमी आचरण करया. हांगासर इतलो दाबाजो आमी चलयला, त्या सरितीचो दाबाजो तुमच्या कुटुंबांत आसो आनी त्या दाबाजा बराबर तुमी करचें कुटुंबाचें जेवण मुखल्या सगळ्या वर्सां तुमकां एकवटान मोगान आनी कुटुंबाच्या स्पिरितान जियोवच्याक आदाराचें जावन दी म्हूण आमचें मागणें. ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸುವ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು. 9 ದಿನ ಹೂ ತಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೊಡ್ದೊಂ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿ, ಪಾಯಸ, ಕಬ್ಬು, ಹೂ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ನಮನಗಳು ಹಾಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಹಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಹಲವರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ನಾವು ಹಬ್ಬಗೋಸ್ಕರ 12 ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ 12 ಸಮಿತಿಗಳ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ 2 ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗಳ ದರ್ಬಾ ಭಗಿನಿಯರು
ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 9 ದಿನಗಳ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ದೇವಸ್ತುತಿ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆಯಾದರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಯನ ಮಂಡಳಿ ಕಾರಣ. ಗಾಯನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಯರ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ, ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸುಳ್ಯ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ 9 ದಿನಗಳ ನೊವೇನ ಬಲಿಪೂಜೆ ಇಂದಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಅವರು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹಲವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಡ್ರೀಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸುಳ್ಯ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವಿನಾಶ್ ರವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. 10 ದಿನಗಳ ದೇವಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಾಳೆಗಳ ಗುರ್ಕಾರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಇಂದಿನ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಕೊಟ್ಟ ಸುಳ್ಯದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ವಂದನೀಯ ಆಸ್ವಲ್ಡ್ ನಸ್ರಾದುರವರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾರನ್ನು ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ದಾನಿ ಮೊಡ್ದೊಂರವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಬತ್ತಿಗಳು ಈಗ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಮೊಡ್ದೊಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಬತ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳ್ಬೋದು ಇಂದು, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ನಿನ್ನೆ ಮೊಡ್ದೊಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಹೊಸ ತೆನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಅಂಥವರು ಯಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮೊಡ್ದೊಂ ಬತ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಬರುವ ಭಾನುವಾರ ಗೌರವದ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. 2, ಗೌರವದ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ತೆನೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ತೆನೆ ಹಂಚುವಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು. 3, ತದನಂತರ ಒಂದು ಭತ್ತದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಏಕ್ ಬಾತ್ ತೇ ಸೊಲ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು. ಏಕ್ ಬಾತ್ ಸೊಲ್ನು ತೇ ದಮ್ಮಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಲ್ಲ ದಿಂಚೆ. 4, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಗೆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಂದು ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂಚಲಾಗೋದು. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂಚಿದ ನಂತರ ಪಾಯಸವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಪಾಯಸದ ಲೋಟಗಳನ್ನು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪಾಯಸವನ್ನು ಹಂಚುವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪೊಟ್ಟಿಗೋದಿಂದ, ನಂತರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ, ನಂತರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಯಸ ವಿತರಣೆ ಆದ ನಂತರ ಲೋಟ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಕಬ್ಬು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾಗುವುದು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದರೆ 30ರಿಂದ 35 ನಿಮಿಷ ತಗಲುವುದು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೌರವದ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚುತ್ತೇನೆ. ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಹೆಸರನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಲಿರುವರು. मुंती सैबिणीच्या पेस्ताक दानी, प्रायोजक आणि मुर्दोम यापरी आसात. बाळक मोरयेची इमाज आणि चेरेल, प्रेम प्रकाश आणि कुटुंब, सान आंतोन पयलवाडो, जेराल्ड मोंतेरो आणि कुटुंब,
सांत अंतोन दुसरो वाडो. फुलांचे प्रायोजक थॉमस डिसोजा सांब्रिजीत वाडो, रक्षित मार्ता बाळोक जेजू वाडो, तेरेज मोंतेरो सांत अंतोन दुसरो वाडो, मेरी मस्करेना सांब्रिजीत वाडो. कोबुअसो प्रायोजक जॉन बॅप्टिस्ट आनी कुटुंब नित्यादर वाडो. वर्नासो प्रायोजक रॉयस्टर डिसोजा आनी कुटुंब सांब्रिजीत वाडो. पेस्ता दिसा ध्वनिवर्धक प्रायोजक ऑल्विन डिसोजा आनी कुटुंब नित्यादर वाडो. पेस्ता दिसा स्नॅक्स प्रायोजक गेविन गोन्सालिस सांब्रिजीत वाडो. सावेरी मुत्तू आनी कुटुंब नित्यादर वाडो. प्रेमा डिसोजा नित्यादर वाडो. ॲडलिन स्विडल आनी ॲस्लिन स्विडल क्रास्ता सांजुजे वाडो. आंतोनी ब्रिजित क्रास्ता सांत आंतोन पयलो वाडो. हिता चिंतक बाळोक जेजू वाडो. सेलीन डिसोजा आनी कुटुंब सांत लॉरेन्स वाडो. श्री जॉर्ज डिसोजा आनी कुटुंब सांत लॉरेन्स वाडो. तेरेजा मोंतेरो सांत आंतोन दुसरो वाडो. अनिश आनी फ्लेवी मोंतेरो सांब्रिजीत वाडो. विलियम लासरादो नित्यादर वाडो. हिता चिंतक सांब्रिजीत वाडो. सिसिलिया क्रास्ता सांत आंतोन पयलो वाडो. नोवेनाच्या दिसा स्नॅक्स प्रायोजक गुरकान आनी वाड्यागारां सांब्रिजीत वाडो. गुरकान आनी वाड्यागारां नित्यादर वाडो. गुरकार आनी वाड्यागारां सांत लॉरेन्स वाडो. गुरकार आनी वाड्यागारां सांत आंतोन दुसरो वाडो. गुरकार आनी वाड्यागारां सांब्रिजीत वाडो. गुरकार आनी वाड्यागारां बाळोक जेजू वाडो. उपला सुळ्या घटक सांत रायमन कॉन्व्हेंट. अध्यक्षनी सर संदे कातोलिक सभा सुळ्या घटक. अध्यक्षनी सर संदे स्त्री संघटन सुळ्या. पेस्ताची कणशी के.पी. रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटुंब नित्यादर वाडो. पेस्ताचे दानी रोनाल्ड मरिया डिसोजा सांब्रिजीत वाडो. पेस्ता संदर्भी विशेष सेवा दिलेली सिस्टर सुपिरियर सेंट रायमन कॉन्व्हेंट, सिस्टर सुपिरियर सेंट आसिसी सदन कॉन्व्हेंट, गायन गेल्ल्या कांतारिस्ता तर्फेन गायन मेस्त्री प्रसन्ना डिसोजा, लाईव्ह टेलिकास्ट केल्ली ऑल्विन डिसोजा. पेस्ताचे मुर्दम चार्ल्स डिसोजा नित्यादर वाडो. जोसेफ मोंतेरो सांत लॉरेन्स वाडो. रियोना मार्ता बाळोक जेजू वाडो. सिसिलिया क्रास्ता सांत आंतोन पयलो वाडो. वाणी चक्रपाणी सांत लॉरेन्स वाडो. पावलीन डिसोजा सांत जुजे वाडो. मोंती लोबो बाळोक जेजू वाडो. सेलीन गोन्सालिस सांब्रिजीत वाडो. आम्ब्रोस पिंटो बाळोक जेजू वाडो. लुविजा डिसोजा नित्यादर वाडो. जॉर्ज देवरडका सांब्रिजीत वाडो. चार्ल्स हेराल्ड डिसोजा बाळोक जेजू वाडो. रोझारियो मचादो सांत आंतोन दुसरो वाडो. नवीन मचादो नित्यादर वाडो. सावेरी मुत्तू नित्यादर वाडो. इमॅक्युलेट मेरी नित्यादर वाडो. फिलिपिन राज सांत आंतोन दुसरो वाडो. रवी संतोष क्रास्ता नित्यादर वाडो. पियुष डिसोजा कुंबेत्तीबना सांत जुजे वाडो. पियुष क्रास्ता दुगलडका सांत जुजे वाडो. सेलीन डिसोजा सांत लॉरेन्स वाडो. जिसिंता क्रास्ता सांत आंतोन पयलो वाडो. जॉस्पिन डिसोजा सांब्रिजीत वाडो. रॉयन उदय क्रास्ता सांब्रिजीत वाडो. विलियम लुईस सांत लॉरेन्स वाडो. शांती डिसोजा सांब्रिजीत वाडो. पावलीन डिसोजा बाळोक जेजू वाडो. रोझलिन डिसोजा नित्यादर वाडो. मेर्सिन क्रास्ता
नित्य दरवाडो, डेनिस गोन्सालिस सांब्रिजीत वाडो, सुनील जोसेफ क्रास्ता सांब्रिजीत वाडो, जॉर्ज डिसोजा सांत लॉरेन्स वाडो, जोसेफ डिसोजा नित्य दरवाडो, विन्सेंट मार्ता बाळक जेजू वाडो, आयझक डिसोजा सांत आंतोन दुसरो वाडो, फ्रांसिस डिसोजा सांब्रिजीत वाडो, सेर्पिन डिसोजा नित्य दरवाडो, अरुण क्रास्ता सांत जुजे वाडो, फ्रांसिस मोंतेरो सांत नित्य दरवाडो, तिमोती सोमसुंदरन सांत आंतोन दुसरो वाडो, आनंदराज सांत आंतोन दुसरो वाडो, आंतोनियम्मा सांत आंतोन दुसरो वाडो, सिल्विया वरदा बाळक जेजू वाडो, सवेरी नाथन नित्य दरवाडो, बॅप्टिस्ट क्रास्ता सांत जुजे वाडो, आंतोनी ब्रिजित क्रास्ता सांत आंतोन पयलो वाडो, सेबेस्टियन क्रास्ता नित्य दरवाडो, रॉनी सिंथिया गोवियस सांब्रिजीत वाडो, मार्टिन क्रास्ता सांब्रिजीत वाडो, सेबेस्टियन डिसोजा सांब्रिजीत वाडो, मेरी डिसोजा सांत आंतोन दुसरो वाडो, आम्ब्रोस मचादो सांत आंतोन दुसरो वाडो, अरुळप्पन टी सांत आंतोन दुसरो वाडो, हुबर्ट ग्लॅडी लसरादो बाळक जेजू वाडो, एडवर्ड डिसोजा नित्य दरवाडो, कार्मिन क्रास्ता नित्य दरवाडो, वल्सा टीचर नित्य दरवाडो, फ्रांसिस डिसोजा बाळक जेजू वाडो, डॉल्पी रॉड्रिगस बाळक जेजू वाडो, मेरी मस्करेना सांब्रिजीत वाडो, विलियम लसरादो नित्य दरवाडो, सेलिन मोंतेरो सांब्रिजीत वाडो, आंजेलिना मचादो सांत आंतोन पयलो वाडो, अनिल डिसोजा सांब्रिजीत वाडो, आयरीन मार्ता बाळक जेजू वाडो, क्रिस्टिना डिसोजा सांत जुजे वाडो, सिसिलिया डिसोजा सांत जुजे वाडो, एवलिन डिसोजा सांब्रिजीत वाडो, मिंगेल मचादो सांत आंतोन पयलो वाडो, सल्मा डिसोजा सांत आंतोन पयलो वाडो, गॉडफ्री मोंतेरो सांत आंतोन दुसरो वाडो, जॉन डिसोजा सांत जुजे वाडो, विक्टर विल्फ्रेड गोन्सालिस सांब्रिजीत वाडो, वेरोनिका क्रास्ता सांत जुजे वाडो, जोसेफ डिसोजा सांत जुजे वाडो, मॉली डिसोजा सांत आंतोन दुसरो वाडो, असुंता बर्बोजा बाळक जेजू वाडो, जॉन रॉड्रिगस बाळक जेजू वाडो, लूसी डिसोजा सांब्रिजीत वाडो, हुबर्ट डिसोजा सांब्रिजीत वाडो, वेल्लंगनी पीटर नित्य दरवाडो, थॉमस वायलेट मेरी सांत आंतोन दुसरो वाडो, डोमिनिक डिसोजा बाळक जेजू वाडो, सिसिलिया गोन्सालिस सांत आंतोन दुसरो वाडो, रोनाल्ड मोंतेरो सांब्रिजीत वाडो, ओझवाल्ड क्रास्ता नित्य दरवाडो, जॉन एंटनी सांत आंतोन दुसरो वाडो, कोमुगन क्रूज सांत लॉरेन्स वाडो, जे निर्मला सांत लॉरेन्स वाडो, विन्सेंट मचादो सांत लॉरेन्स वाडो, क्रिस्टो पाउल सांत आंतोन दुसरो वाडो, पाउलिन डिसोजा नित्य दरवाडो, बॅझिल डिसोजा नित्य दरवाडो, ॲग्निस डिसोजा नित्य दरवाडो, मेरी डिसोजा बाळक जेजू वाडो, मेरी फिलोमिना सांत लॉरेन्स वाडो, ज्योती लोबो देवस्या बाळक जेजू वाडो. वातें तिया जाप जालें एक 12-13 वाती उण्यो पडाच्यो आसल्यो वाती उरल्यो देखून गुरकारांनी कणशी म्हणचे बेगी कुटुंबांतली एक संद उबी रावा एकच बापय वा आवय बापय येवना तर आवय उबी रावचे आवय येवना बापय येवना जाल्यार भुरग्यान उबे रावचे कोण एकल्यान बेगी उबे रावतात गे कुटुंबाच्या एका संद्यान पांडू गंगासर कोण वेगी वेगी म्हणटात कणशें म्हणल्यार आपणाक दयागन बसात एक बात सोलचें
अंतले एक बात कणशे मेळ्ळ्या उपरांत मात्र बसचें. कोणा कणशे मेळ्ळे जाय बसात नाजाल्यार कन्फ्युजन जाता. कणशे मेळ्ळ्या उपरांत बसात. कोणा मेळो ना उबे रावचें. मेळ्ळ्या उपरांत एक बात चलचें. जुलिया आयदन वर सोल्लीं बातां पोट्ट कर. दोग तेग जण तुमच्या लागीं येतात दयाकन बेगीन सोलून घालात. कुटुंबाच्या एका संध्यान सोल्ल्या पावता बेगीन सोलात. ತಿಳಿತಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಹೊಸದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತವನ್ನು ಅದರ ಎಂತ ಕವಚವನ್ನು ಅದು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆವೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡು. ಐದನ್ನು ಅಂದಲವನೇ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಗೆ आणि थंयसर आसा तांच्या लागीं सोलुलें बात दियात. आतां इल्लो वयर करात त्या तडा तांकां सलीस जाता. बात सोल्ल्या उपरांत अशें करा वयर करात तें बात अशें वयर काण घेयात. सोल्लें बात आसा जाल्यार मात्र ते कशें रावात वयर काणयात तशें. सोलुलें बात आसा जाल्यार मस्त वेळ काडचो न्ही. थंय सोलुल्लें बाट थंय तुंय वच त्या गोश्टीन वच तेन्ना वच बेगीन. त्या कारण बात हाडयात सर सोलुल्लीं बातां आल्तारीक हाडयात. जुलिया बेगीन. थंयसर परत वट्टू कर. तुज्या फाटल्यान आसात न्ही थोडीं जाणां. जुलिया तुज्या फाटल्यान जाणां तांचे वट्ट कर. आपोली थंयसर पाटीं दी. उपाध्यक्षान वयर येवचें. कार्यदर्शी संयोजकी वयर येवचें. दोगांय कोवेताची सिस्टरां म्हळ्यार सकट न्ही सुपिरियर. एका कोव्याची सुपिरियर ना सिस्टर स्टेला मेरी पैकी वयर यात. ते मेजा सरचीं रावात वचून. उपाध्यक्ष कार्यदर्शी संयोजकी दयाकन बेगीन हें करात. ते कांय जाणा तिका हां ती पिटो करतात. पिटो कर सांगता पिटो करा पिटो कर पुरो 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 आं तिका संयोजक दी. दोगांय सिस्टरां पिटो केल्ली हे नोव्हेंबरांत या काड ती सांगाता वर्णां घालतात. दोगांय शिल्ल्यान यात.
पियुसान मुखार येवचें. आमी सकट उबी रावया, एक मागणें म्हणया. एकामेकाच्या हात धरया, सकट आमी एकामेकाच्या हात. वाती नोवें पुरा सकला दवरात. सकला म्हळ्यार बंकार. पियूस सकट आमी एकामेकाच्या हात धरया. सकडी हांव मागणें शिकयतां, म्हज्या फाटल्यान तुमी सांगात म्हणात. सर्गींच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुका आमी अर्गां दिता. आयच्या ह्या बागी दिसा खातीर भाग्यवंत अवंकार मरयेक आमच्या आवय जावन तुवें फावो केलाय. तुज्या जल्माचो बागी दीस आज आनी ह्या संदर्भार एक फिरगस कुटाम जावन हें नोवें आमी सांगाता. जेवता आसतना सगळ्या फिरगस कुटुंबाचेर आमच्या हर एकल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या फिरगजेंत एकवटान विश्वासान माया मोगान सदांच आमच्या फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक आमकां कृपा दी. ह्या दिशेन मोरी माय आमकां आदर्श जावन आमच्या फिरगजेंत जो कोण भलायकी बरी नासतना आसात, घरांनी आसात, उतर प्रायर आसात, तांकां तुजो विशेष आदार दी. परगांवान काम करच्या आमच्या फिरगस घरांचेर तुज्या आशिर्वादान घाल. हें प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सकट आमी बसया. आतां बसल्या थंयच तुमकां स्नॅक्स वांटतात. पैकी मुखार येवचे स्नॅक्स वांटतल्यांनी. त्या वेळार वॉर न्हू तयार करचें. वेळ काडनाकात, बेगीन जायचें. मोरये मायगा वेळार मान कर. हे गीत आमी गायतले. हांव स्नॅक्स काण घेयात. मागीर इल्ल्या वेळान वॉर्न येता. नवीन सुलास बोला संसारा मोरी माई तुझ्या जनना दिसा सांबक देवदूसर गायता सदा श्रीयांबित तू म्हणून सदेव. संतोष उल्हास बोला संसारा मोरी माये तुझ्या जनना दिसा सांबक देवदूसर गायता सदा श्रीयांबित तू म्हणून सदैव. मोरये माये तुका वंदिता सर्गियांनी तुका मान करता. मोरये माये तुका वंदिता
कुटुंबान जल्मोन मोगा सेवेन तूं वाडली देवाची कुशी करून सर्वांची आवय तूं जाली शिकय सर्वांक मोगांची येण पेले सेवेन जीवी सोडू शिकय सर्वांक मोगांची येण पेले सेवेन जीवी सोडू मोये माये तुका वर्णिता सगळीं तुका मागता मोये माये तुका वर्णिता सगळीं तुका मागता गाया करू तुका होगोळसिता आगी जल्मा दिसा उल्हासिता गाया करू तुका होगोळसिता आगी जल्मा दिसा उल्हासिता नायकाद पाटी वॉर्न वांटूंक सुरू केलां वॉर्न पिवन जाल्या उपरांत थंयसर गोबळे उट्टू करतात गोबळे दिल्या उपरांत मात्र तुमी गोबावेचे तुमी गोबळे थंय सकला दवरले जाल्यार धरण ती पाड जाता परतो मुयो येता दैवी उतार आयकून काळजांचा गोंदले खुर्सा मुळांत रावली देवाची कुशेका जाली शिकय दैवी उतार पाळू जिवी नव्यान बांदून आडू मोंती माये आम्हापासून विनंती कर सांब्रिजिता आम्हापासून विनंती कर बगेन पुस्तकाचे करुवे निवर आमकां आमचे दवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.
पियूस वेगीं वॉर्न आमचे वर पडे बेगीन वॉर्न हांगा येवना देखून बेगीन आनीक 25-30 लोक हांगा कोणाचे पिवून जाले गोबडे जस्ट वयर जाल्यार पुरो उट्टू करतात की ताचे उपरांत कोबावेचे कोणे गोबडे दिले ताचे उपरांत कोबाव आसात सगळ्यांक देव बरें करून बरें जालें थँक्यू गोंय राखी वॉर्न शीत मुखार येवं दी मुखार मुखार म्हळ्यार भुरगीं वॉर्न काडून घेयात अपुरबाची मंडावळ केल्ल्या सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा तुमचे बरें मन तुमचो सहकार सक्कडी तो बरो आसलो आनी त्या वरवीं मात्र हें कार्य इतलें बऱ्या तरान जालें थँक्यू एक 5 मिनटां तुमी बसात कित्याक म्हळ्यार थंयसर गोबडे उणें पडले ते आतां 2 आसात वॉर्न आसा वॉर्न कांय उणें पडूना थंय तितकेशे रावात कोणाक वॉर्न मेळूना ताणें तितकेशे रावचें तुमकां वॉर्न येता मातसो हांव हांगा सरस रावता आयज गी हांव आयलें वॉर्न हळें शीत हांगा मुखार ये हळें वॉर्न येवनूच आसा मुखार आसल्या दियात 2 मिनटां आनी थोडे गोबड्याक ते येतले बरें जालें 2 मिनटां